पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवाक आमचे हा दुस्मानाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनीक Ebo, Povit Aquari, Bopovit, Tritve, Tuka, Survekta, Chesuchi, Avoisa, Vitsun Kaldi, Tuka, Devput, Munisalo, Tegodie, Aniupran, Taka, No Moine, Tucha, Kusvian, Samballo, Tedna, Boglo, Tosontos, Hawata, Nialta, Mocha, Magnecha, Kotkotian, How, Corrent, Hikushalkai, Ani, Hosontos, Sodo, Ani, Vado, Sota, Dukolenche, Mai, Tuven, He, Kushalkaecho, Ugras, Kartelia, Kerit, Shekai, Basaila, Tor, Tis Shekai, Maka, Yamocha, Gorzani, Kor, Tucha, Putan, Sangla, Magat, Ani, Tumka, Meltele, Tor, Hache, Koro, Viswas, Tevun, Maka, Tuzo, Kandi, Mona, Tuche Kore, Vinoita, Devachi, Kushi Salia, How, Ya Novena, Makta, Teupkar, Maka, Meloshe, Kor, Nato, Maka, Gorosti, Kurpa, Magunge. Hanga tumcho gorsok do korcho. Novena vorvi. How. Tuche mozotin. Aslolo. Mozo. Kol visvas. Dako. Sota. Tor. Tez kushalkai. Chi kushalkai. Tuka. Devatsoput. Tucha. Kusvian. Astana. Bogli. Moche. Magne. Aikunge. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor atanem chamun chaviradamen. Naman Marie Kurpen bolele सर्वेस्पो तुझे तायसा Ostriamode tu sodo ani sodo tu sopo Jesu. Pagati breda chemai amapapi agativ nadikor
आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरेजाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरेजाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता नेमच्या मुन्नच्या वेळार आमेन. देवाचे माये हेमोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मांडून घे. नोमान कुरपेन बोललेले हेमोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटात धाकटी मोतिया सावमोन हांव ओतरेकता. सोस्तेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सोगल्यो मोच्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयता. हांव तुझे कडेन कोतकोत्यान मागता. ज्या कोतकोत्यान तुझे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले. मोची खालती मागणी ऐकून घे आणि मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलो. आमेन. नोवेनाचो 6वो दीस. निष्कलंक माये कोणाच्यान तुझे वर्णन करूंक जाय. सर्गीचो राजा तुझे उदोरी संवसारान आयलो. जेजू तुझ्या कुसव्यान हाडून तुवें ताका मनशाची कूड घेवपाक तुझी आख्खीची भेटयली. आंकवार देवाचे माये आमी तुका वाकाणटा आनी बोरनिता. जेजू तुवें तुझ्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड दिवपाक तुझी आख्खीची भेटयली. आंकवार देवाचे माये आमी तुझी तुस्त करता आनी तुका वाकाणटा. तू तुझ्या पवित पुता सांगाता सरकाराच्या येताय. आमचे दादोसपण तू सासणी उजवाडाची किरणा वाकारताय. आमची वाट दाखोयनारी तुझ्या पवित पुताचो ओदीक आनी ओदीक मोग करूंक तू आमकां शिकय. ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कशी मानता. सर्गीच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशाकुला मोदेकत तो आमचो शाराती. आमच्या सोमिया आनी आमा पातक्या मोदेकत तू आमची शारातीन. जेजू आमची वाट आनी तू ते वाटेचे दार. दाविदाच्या कुलाच्या चकमकीत फुला तुझे उदोरी
उदोरी आमचो आमचो रोजनार रोजनार आमचो आमचो सोडवंडार सोडवंडार सांग पावलो सांग पावलो सगल्या सगल्या शिव्यांचो जिव्यांचो देव देव तुझ्या कुसव्यान तुझ्या कुसव्यान रिगलो रिगलो देव देव जो सगल्या सगल्या पोसता पोसता ताका तुवें ताका तुवें तुझ्या तुझ्या हड्ड्यांतल्यान हड्ड्यांतल्यान पोसलो पोसलो सगली पिलगा सगली पिडका तुका तुका सुभागी म्हूण सुभागी म्हूण पाचारता पाचारता तुझ्या तुझ्या आवयपणाचो आवयपणाचो मोग मोग आमा तुझ्या आमा तुझ्या किरकोळ किरकोळ पुता दुवा पुतांदुवा सवे सवे दाखोय दाखोय आनी आनी आमकां आमकां सासणाच्या शासनाच्या सुखाक पावोय सुखाक पावोय आमेन आमेन उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये देवाचे माये मोसो मोसो उगडास कर उगडास कर ए बागीवंत बागयोन आंकवारी आंकवारी आनी आनी माये माये तुजो हांवें तुजो हांवें सदांच सदांच उगडास उगडास करूं करूं म्हाका म्हाका आदार दी आदार दी बो बो बागीवंत बागयोन आंकवार आंकवार मारिये मारिये देवाचे देवाचे माये माये जेजू लागीं जेजू लागीं मोचे पासो मोचे पासो माग माग ए निर्मल निर्मल ओस्तोरे ओस्तोरे जेजून म्हाका जेजून म्हाका भायर भायर घालून घालो केदीच केदीच निर्मिनाकाय निर्मिनाकाय मारिये मारिये मोच्या कालसा मोच्या कालचा तुजो तुजो मोग करूं मोग करूं आनी आनी मोचेची बे मोचेची बे तुजी तुजी तुस्त करूं तुस्त करूं केदनाच हांवें केदनाच हांवें कामोनाच हांव कामोनाचा निर्मी निर्मी माये माये जेजू खातीर जेजू खातीर तुज्या तुझ्या व्हडल्या व्हडल्या मोगा पासो मोगा पासो हांवें ताचो हांवें ताचो मोग करूं मोग करूं निर्मी निर्मी मारिये मारिये हांव तुजो हांव तुजो एक घालतो एक घालतो साकोरचा साकोरचा निर्मी निर्मी मारिये मारिये हांव सगलो हांव सगलो म्हाका तुज्या तुझ्या हातान घालता हातान घालता तूं म्हाका तूं म्हाका बांदून घे बांदून घे आनी आनी म्हाका सांबाळ म्हाका सांबाळ मारिये मारिये मोच्या मोच्या मरणाचे मरणाचे निमाणे घोडये निमाणे घोडये पोरयान पोरयान तूं म्हाका म्हाका सांडी नाकाय सांडी नाकाय नमान मारिये नमान मारिये तूं मोचो तूं मोचो आसरो आसरो मोचे पासो मोचे पासत माग माग तुजेरूच तुजेरूच हांवें हांवें सगल्या मोच्या सगल्या मोच्या काल सांगता कालसंता बोरवांचो बोरवोसो दवरला दवरला मारिये मारिये तुजेर तुजेर बोरवाशान बोरवोशान पातयोन पातयोन रावता ताका रावता ताका तूं केदीच सांडी नाकाय सांडी नाकाय तुका तुका जाय जाल्यार मारिये मारिये तुजेर पातयोन तुजेर पातयोन रावता तांकां रावता ताका सोडवण सोडवण मेलो नासतना मेलो नासतना केदनाच केन्नाच उरोना उरोना नमान तुका नमान तुका देवा देवा बापाचे दुवे दुवे नमान तुका नमान तुका देवा देवा पुताचे माये नमान तुका नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतीने नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या टेंपला भागिवंत माये ओदृष्टा सापडलेल्यांच्या आदाराक ये असोकता आदार दे पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकांटा तांकां तुजी केरीत मोसोत फावो कर तूं कोरी आवय म्हूण आमकां दाखोय ए बो निर्मल आंकवारी आदावांच्या सगल्या सोलया मोदे घालती तूं आमकां तुजेच सारकी घालती आनी निर्मल कर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मल आनी बागीवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुता आमच्या दोनिया आमी बगूंक पावू आमेन बापाचे
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमेन. सगळीं उबी रावयात. मिसाक सुरवात दिवन गीत गावयात. आयज देवा मुखार. देवा मुखार सुरवा मी आयल्या. देवा मुखार मोल पोलोंक आशेता. देखून सोंतोच पोरीत काळजान आमी जमल्या. ओनोद आमचो सोरोय म्हूण म्हाका. आज देवा मुखार सुरवा मी आयल्या. देवा मुखार मोल पोलोंक आशेता. देखून सोंतोच पोरीत काळजान आमी जमल्या. ओनोद आमचो सोरोय म्हूण म्हाका. येयात गावयात सोर्वे कास्ताल्यान. आर्गां दिवन उपकाराक ताच्या. येयात गावयात ताची मोहिमा. कास्ताल्यान जय जय म्हणटा. येयात गावयात सोर्वे कास्ताल्यान. आर्गां दिवन उपकाराक ताच्या. येयात गावयात ताची मोहिमा. कास्ताल्यान जय जय म्हणटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक मारेच्या 6व्या दिसा माये मोगाचो येवकार. आदाम आनी एवेन पातक केलाय आनी देवा मुखार नितळ निर्मळ जिवीत बोश्टायलें. पूण आंकवार मारिया मूळ पातका मेकली झोलमोली आनी पातका विने जियेवंक देवा आनी मनशां मुखार आपले जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळलें. आयच्या ह्या 6व्या नोवेनाचो विशय मारिया बोश्टो नासलेले माये. आंकवार मारेची देख घेवन पातक पयस करूंक आनी सदांच पातका विनी आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक आमकां मारयेची विनोनेन देवा बापाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाचे न्हू. आतां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान बरे भशेन वांटो घेवं. आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या सोर पथकाची आमी भोगसण मागुया. आनी मोगाला बापा, आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां एक नितळ जिवीत फावो जाला. धोवी नेसोन घालून आमी जेजूक नेसल्या आनी हें नितळ जिवीत सांबाळूंक आमी उतर दिला. पूण आमच्या उतरांतल्यान आनी खोण्यांतल्यान आमचें निर्मळपण आमी बोश्टायलां. आमचे नितळ आनी निर्मळ जिविताचेर पातकाचें खोत घाला. आमकां बोगोस बापा.
Kaklutku प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मुनी सलेल्या तुझ्या एकल्यास पुतान अवकार मायेतावन जोल्म घेतना तिचे अवकार कोण विबाडूंक ना, पूण विचित तोरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मुनिसा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटूनी तुका मानता तसली जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आड वाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशीं जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराक पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी ओस्तोरे मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मुस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सुमी म्हजो गवळी.
सोमी म्हाका विसोविता प्रशांतीतोन उदगातय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गोवली आयज म्हाका उडना 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 म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदांच घोटाळ दिता विशाल वाटे वयल्यान सोमी म्हाका चलोवन वता सोमी म्हजो गोवली आयज म्हाका उडना 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 उद्गार गावंक सगल्यो उबे रावयात C42 Zui sorves fora, zui sorves fora, zui, 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 zui. Zui sorves fora, zui sorves fora, zui, 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 zui. Utor mocia devace, Utor mocia devace, Kazan koțon dovorda, Kazan Orpon mocia jivace, Asta pat, zui sorves fora, zui sorves fora, zui, 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 zui sorves fora, zui sorves fora, zui, 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 zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सभा आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारये देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेत सातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापूय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनांच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक
देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे, आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो, 6व्या नोवेनाच्या दिसाक आमी हो विशय घेता. मारिया बॉस्टन आसतली माता, मॅरी मदर इनवायलेट, मातेर इनवियोलाता. हो विशय जेन्ना आमी म्हणटा मारिया बॉस्टन आसतली आवय ओ बॉस्टन आसतली माय, आमकां घडये उगडास येता पातकाचेर लक्ष घालूंक. तिका पातोक ना हें खरें, पूण हो विशय फकत पातकाचेरूच मारियेच्या जिवितांत पातोक ना ताचेरूच आमी आटापून दवरूंक जायना. हो विशय खोल नियाळ्यार मारियेचें आंकवारपण नियाळूंक आपयता. इट कॉल्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन द वर्जिनिटी ऑफ मॅरी. आनी हो विशय कित्याक येयलो, हो माताळो हो टायटल हो तितल कित्याक येयलो तें नियाळ्यार बरें. 7व्या शेंकड्यान जेजू स्वर्गात चडलो तेन्ना, पवित्र आत्मो देंवलो तेन्ना 7 शेंकडे पासा जाता. 5व्या 6व्या 7व्या 5th 6th सेंचुरी एक शिकोण भोंवंक लागली. आनी आर्यानूस म्हणटात तो बिस्म, जाका लागून एरियनिझम ही हेरसी आयली, तो हें शिकोवपा लागलो, जेजू देवाचो पूत न्हू, जेजू मनीस. देवान ताका फकत पोस्क घेयला, एडॉप्टेड सन ऑफ गॉड. जेजू मारयेचो आनी जुजेच्या कुडीच्या संबंदाचें फळ मनीस तो. ह्या पासत जेजूक मान दिनाकाय देव म्हणूंक जायना. मुखारूय वयत तो जेजू म्हणटा, देवान आंज बोड रचल्याय, जेजू म्हणटाय तो मुकी आंज बोड. आमी कोणाक मुकी म्हणटाय? 3 जाण मुकी आंज बोडवे. कोणू? आर्कांज म्हणटाय आमी, आर्क एंजल्स. कोणू? गाब्रिएल, राफाएल, मिंगेल. ते भाशेन हो तेंच्या लगूच पडलो. मुकी आंज बोडवो. जेजू आंज बोडवो न्हू, जेजू मनीसूय न्हू, जेजू देव. हें तेणें ही शिकोवन तेणें कित्याक पाचाली? कित्याक त्या काळार 5व्या 6व्या शेंकड्यान लोक मानतालो की आंकवार मरे सायबीण माय आमगे आंकवार मदर मॅरी इज वर्जिन. सो तांकां लोकांक तें वर्जिनिटी कॉन्सेप्ट काडपाचो तेंगे मतींतलो, आनी ती तुजे भाशेन मुजे भाशेन कुडीचो एकवट जोडटली मनीस म्हूण तेगे दर्जो जातींतलो देंवोवपाचो. 7 दिवस दिसत आमकां आर्यानूस बाबडो मनीसान ताका सोजमोना जेजू देव म्हूण. पूण हे सादेपणांतल्यान मनशाच्या जिवितांतले कोटे शिकोवणेंतल्यान मनशाच्या जिवितांत पयले सुवातेर जेजू, दुस सुवातेर सायबीण मांयक लेगीत काण उडोवपाची. कित्याक सायबीण मांय काळ्यार सगळीं पातकां मनशाच्या जिवितांत. आनी देंवन सांगलें हेंच जायें. आयज जायत लोक बिलिवरां वयता. बिलिवरां हो पातक. हें कोण पाद्री सांगपाना, माद्री सांगपाना, लोकूय म्हणपानाय. आसूं कित जालें फादर, बिलिवरांक गेल जाल्यार थिंग जेजू आहा न्हू. रॉंग. तूं कॅथलीक जाल्यार तुज्यान बिलिवर ओपनली सांगता. यू कॅनॉट गो इंटू एनी कायंड ऑफ बिलिवरिजम. कित्याक थिंगा सायबणीक भायर काडल्यान जी सायबणीक भायर काटाय तांकां देंवचार सारको रोखडोच चोपक्यान दवरता. तो रावता केदोन मांयक भायर उडयतलो आनी हांव येतलो तुगे जिवितांत तूं काटा. वो तुवें सायबीण भायर उडोवचें कोता. मांय ना, पुतू ना, आनी सासणाचें मरण ही फेर उज तुका दिता. प्रितीच्या बाबीन आंकवार म्हूण मानताले. तो दाखोवपा सोदता चोय तुजी आनी म्हजे भाशेन आमगे मांय भाशेन तेनूय सेक्स केलें झुजे बरार आनी जेजूक जल्माळो. पूण पवित्र सभेन ताका शिटकायलो, ताका भायर आयलो आनी म्हळें इतगे कोटी शिकून
सायबीण मांयच्या कुसव्यान जेजू कितें रचलो तिणें मनशाचो एकवट घडोवंक ना पयत पुस्तकार मेळटा जुजेन केन्ना तिकडे एकवट करूंक ना आयज जायते सत मानव सोदीत many may try to believe or want to believe after the birth of Jesus Mary may have had sexual relationships with Jesus. No, she never had any sexual relationship with Jesus and with Joseph. जुजे बारा बागेवन जुजे बारार लिंगीक संबंध कुडीचो एकवट जेजू जल्मल म्हणटरी केला आसलो ना केन्नाय आसूंक ना पळयत पुस्तकूच सांगता वाचात सोदात मेळटलीं उतरां नियाळात ना बागेवन जुजेचो आनी आंकवार मारयेचो कुडीचो शारिरीक फिजिकल इंटिमेट रिलेशनशीप आसो ना जेजू जल्मचे पयलें आनी जेजू जल्मल्या लगूच उपरांत दोगांय संवसारां आसपर्यान ना जावंक ना जेन्ना म्हणटा आंकवारपण जेजू कुसव्यांत येयलो तेन्ना ताका कुडीच्या संबंधाची गरज पडूंक ना कुडीचो संबंध ताका गरजेचो जावंक ना तो येयलो एक मिलाग कशी म्हणटा पवित्र आत्म्याचे कृपेन जल्मलो तो रोचून येयलो तिच्या कुसप्यांत संभोवलो तेका लागून वर्जिनिटी ऑफ मॅरी 3 भागांनी पवित्र सभा काडटा ante partum म्हणजे बिफोर डिलिव्हरी इन parto ती डिलिव्हरी जाता तेदोना आणि पोस्ट partum आफ्टर डिलिव्हरी ante डिलिव्हरी म्हळ्यार बिफोर डिलिव्हरी or बिफोर द कन्सेप्शन कुसव्यांत गर्भ जाचना पयलें तिका पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भ संभोवली ante partum आफ्टर ड्युरिंग जेन्ना ती कुसव्यांत ताका जल्म दिता तेदोना तो मिराकलस एक मिलाग्र कशी जल्म आयलो आनी तेजे उपरांत ती सदांच आंकवार उरली हें आंकवारपणाचें देणें देवान कोणाक दिलें ना आमगे कितू आवय बापाय मुगलीं आवय बापूय घेयात कुडीचो एकवट जोडो ताची कुणा हांव फळ जेन्ना म्हाका जल्माक आलो मुगे माय कांय आंकवार म्हणून वता आंकवार म्हणत आय कॅनॉट कॉल कितलोय म्हाका आवयचो मोग आसूं कितलोय म्हाका आवयच एफेक्शन आसूं मान आसूं रेस्पेक्ट आसूं आय कॅनॉट कॉल माय मदर वर्जीन म्हाका जल्म हाडलो आवयक हांवें वर्जीन आंकवार म्हणूंक जायना कित्याक कुडीचो संबंद जोडला आनी कुडीच्या संबंदाक लागून हांव येयलां जल्माक हांव ती ट्रॉफी त्या कुडीच्या संबंदाची प्रितीच्या बाबीनो जायत्यांक दिसता की हे कुडीचे संबंद रॉंग म्हणून कम्युनियनच्या काळून आमी युकरिस्टीक मिनिस्टर केले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ द युकरिस्ट बायलांक काळी बरे देखीवंत बायलां विचून काळी पाद्रींक आदार दिवंक कम्युनियन वांटूंक जेजूक वांटूंक तेदोन एक दीस हांव एक कोणागे घर भेटूंक गेल्लो आय हॅड गॉन फॉर अ विजीट टू समवन्स फॅमिली तेदो हांव सिमनारिस्ट आनी कोण येयलो त्या दादल्याक तितू वळखना तो मगे डॅडी वळखत म्हणटा हांव नको भुरगो आसतना तो येता म्हणटा हांव नको हांवें केन्नाय म्हाका उगडा आसतकूच येयना आनी केन्नाय चोयलना मुकोळ उजेत्यो एश म्हणून तुम जाणाय तुम बायलां ते कम्युनियन ते बायल केसो धटी वस्त कोताय म्हणजे सॅक्स माताय घोवा कडेन राती कितें कोताय तें धटी वस्त म्हणून लागलो पवित्र आत्म्याचे कृपेन हांवें ताका जबाब दिलो बायल सॅक्स माता धटी वस्त तुगे मांय काडून भायर उडय तें धटीपण कोन्न तूं जल्मला sex is pure, sex is sacred, and sex is good in marriage, not outside marriage. Sex is pure, good, and holy in marriage. तेका लागून दुसरी बायलांचेर सेक्स माताय म्हूण तांकां धटी म्हणटा तेन्ना पयलीं तुगे मांयक मोड राग येयलो ताका उठोन चलोंक लागलो राग येवपा थोडी वस्त सांगूंकूच जाय राग येवूं येनाका थोडी वस्त सांगूंक जाय बायल धटी जायना सेक्स केलें म्हण पूण काजरां पयलीं केलें जाल्यार धटी दादलोय धटी बायलोय धटी पूण आमगे संस्कृती अशी रोखडे बायलेक धटी म्हणपाची आतां थोड्यो वस्तू ह्या पासत हो सांत इल्देफॉन्सूस म्हणटाय तो ही हेरसी काउंटर करूंक वो रॉंग म्हण सांग कोटी शिकोवन काउंटर करूंक सगल्या सांगोन भोंवतालो बाबा आंकवार मारिया आंकवार
आनी तेणें बरे भाशेन तेगे आंकवारपण कितकोन देवान सांबाळटें सेरमांव सांगलां. पूण काळजान दुबावलां. हांव सांगो तें हरकाई सायबणी मानत काय जेजू मानत काय हांव देवाचे प्रमाण सांगत काय. एक दीस तो थोड्या जोम्यांक घेवन सांत लेवकाद्या म्हणटाय ती एक सांतीण आसलोली भाग्यवंत वस्तोरी. सांतीण टिगे हितून गेलो फोंडाशीं ते इगोजें सेरमांव कोतां गोड गोड मालो. इगोचे पाटोस द रूफ ओपनड अप आनी आंज बोड इलो तेगे होंड आहा थिंगा आनी होंड उक्त जालो आनी ते आंजान आपयलें यो एडोल्फोन्सोस यो आनी चोय भितर चोय होंडान चोयल्या ही सांतीण दोळ कोण सांगता सायबीण माय भोव खुशाल. कित्याक तुवें कोणा भिना आसतना कोणाची परवा करना आसतना तिगे आंकवारपण तुवें सारकें सांबाळां आनी कितें तें शिकयलां. आनी ह्या पासत मागची वेव गायल्या न्हू सायबीणीन सांगना ही वेव सायन अशी कोणा तूं सारकें सांगत म्हूण. आनी त्या वरवीं ही शिकोवन येयली द परपॅच्युअल वर्जिनिटी ऑफ द ब्लेसड मदर. म्हणजे आंकवारपणाचें सायबीण मांयचें सासणीक आंकवारपण सदांच आंकवार. पयलें जेजूक संभोवच्या आदीं जेजूक संभोवल तेन्ना आनी जेजू संभोवल्या उपरांत सासणाच्या सासणाक ती आंकवार. 3 डॉगमा आहाय. पयले सुवातेर आसुमती डॉगमा जेजू सायबीण माय स्वर्गार गेल तेच तो डॉगमा. ही सारकी म्हत्वाची ओकोण शिकोण. सायबीण माय देवाची माय तो डॉगमा ती व्हड रुढी. आनी तिसरी म्हळ्यार निश्कळोंक गोर संवाय. परपॅच्युअल वर्जिनिटी डॉगमा न्हू ओकोंड शिकोण न्हू पूण ह्या तिनूय डॉगमा फाटल्यान मातशें उणी म्हत्वाची शिकोण ती. गोडे पाप मुखार गोडे पाप साबीत पोरगोटीत परपॅच्युअल वर्जिनिटी आयसो डॉगमा म्हूण. पूण भावार्थ लोकांचो की सायबीण माय इनवायलेट सायबीण माय आंकवार म्हूण. आयज हांव भोव मोडायन सांगता म्हज्या थोरणाट्यांक कित्याक कुमसरा येता तेन्ना थोरणाटीं झुजताय आंकवारपणाच्या पातकांक लागून. वर्जिनिटी जावन आसा तुमकां सगल्यांक बेसाम आनी आयज संवसार वर्जिनिटी म्हण फकाण करता. कोण आहा रे आंकवारू. जायते फावटी तरणाट्यां मदें हें जाता तूं तरी वर्जीन चेड सोदतलो तूं एसो जाणटो जावन वतलो. वर्जीन तूं कोण मेळपाना आतां. पूण आमकां सगल्यांक आमगे वर्जिनिटी सांबाळपाची कायदो. जावं पाद्री जावं माद्री जावं लौकीक. आनी व्हड थाळ न्ही आमगे तरणाट्यांक. व्हड थाळ न्ही आमगे तरणाट्यांक वर्जिनिटीचेर आड पातो करूंक आंकवारपणाचे आड आपल्या आंकवारी निर्मळपणाचे आड पातो करूंक. जायते फावटी चेडूं सेक्स माता चेड्या कडेन आंकवार चेडूं सेक्स माता आपल्या बॉयफ्रेंडा कडेन. कित्याक जायते फावट भिरांत हो म्हाका सोणयता काय. बाबा तूं म्हाका सोणाक तुका जाय तें दिता सेक्स लोक जाय आमगे कूड अर्पीत कोतका कोर. जो बॉयफ्रेंड तूं कोडे काजरा पयली सेक्स मागता तो तुजो मोग कोना तो फकत कुडीचो भोग घेवपा सोदता. ही डज नॉट लव यू. ही इज ओनली लास्टिंग फॉर यू. दीस इज नॉट लविंग. दीस इज लास्टिंग. एक पाट भोग जालो एक पाट सेक्स जालें मागीर चोय तो दुसऱ्या फाटल्यान वचना जाल्यार कित तूं चोड आंकवार चेडवां येन रोटाय कुमसरा मुजबुऱ्यान म्हणटाय फादर हांव दितां सेक्स कित्याक हो सदां सासणाच्या सासना रावल्या पुरो. पूण कित करूं इतलें सेक्स मारून गेलो सोड. आज म्हाका म्हजी सात लॉज येता इट्यात मुगे काळज मुगे जिविताची. कित्याक म्हण हांवें दिली मुगे कूड. सेक्स आनी हांव डायरेक्ट सांगता सेक्स बिफोर मॅरेज इज रॉंग. कितलीं तो मागो तो तरी खरें तुज मोग कोता तो केन्ना एसो वस्त मागपाना. तो तुका मान दितलो आनी काजार जाल म्हणटरी तुजे बरे कुडीचो एक वोट करतलो आनी पयलो गोरून सोदिता तो तुजो मोग कोना ताका फकत तुगे कुडीची आस आहा. दिस इज कॉल्ड लास्टिंग. दिस इज नॉट कॉल्ड लव. डिफरन्स बिग 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 डिफरन्स बिटवीन लास्ट एंड लव. ताका लागून थोडी चेडवां हाय चेडे पाड न्हू आमगेले. कित तूं चेड म्हाका सांगताय फादर कित करी हांव एक चेडवा बरा मोगा आसलोलो तें फकत सगल्यो गो ताका सेक्सूय ड्रग्स गेल्या भाशेन ताका एवरी डे सेक्स जाय आसलोलें त्या चेडवाक. ईट येता म्हाका आयज ते खबरे काळ जाल्यार
आनी मागीर मन बोलें आज आनी कोणा बरा काजो जान ओ तेजे उपरांत आनी कितू बॉयफ्रेंड कोणा चेडवान तितली रिस्पॉन्सिबल दॅट मिन्स तेंचे मोती लास्ट आहा आस आहा कुडीची मोग ना मुखार या जाय ती जाण चेडवां आपले नाजूक सांदे आमी जाणा बायलेचे नाजूक सांदे कितें हांवें तेन्ना एक्सप्लिकार करूं नाका नाजूक सांदे सासपोंक दिताय बॉयफ्रेंडा दित फादांव आतां मातशें खोर जाता मुगे स्टेटमेंट बॉयफ्रेंडाको दिता कित्याक दिता सगल्या दी बोर्ड घाल यू कॅन टच मी बोर्ड घाल तुगे नाजूक सांदे तुवें राखपाचें सुरक्षीत सांबाळपाचें तुगे कायदो ऑप्शन न्हू तुका आमगे चेड कोताय आनी कुमसरां हांसताय कितें हो जोक बाये आनी मागीर प्रेग्नंट जाल म्हणटरी रोटाय लॉज जाल मरे फादर हांव कितें कोतोलें पयलीं तुवें करून दिल न्हू आपूण उक्तें म्हूण दाखयलें न्हू पोसार उक्त घायल न्हू कितें करया चिंताय आमी कितें कोत्तात तीं जाय जाणां दिसता आमी कोर्ट मॅरेज केली आतां आमच्यान करूं जाता कोर्ट मॅरेज इज नॉट अ लायसन्स टू डू वॉट यू वॉन्ट स्पेशली टू हॅव सेक्स विथ युअर पार्टनर आमगे धर्मांत इगोजेन साक्रामेंता काजो जाल म्हणटरी कुडीचो एक वोट तेक लागोन कोर्ट मॅरेज जाल म्हणटरी तेंक बार सुने भितर हाडनाका जातो ते सुने भितर हाडनाका कोर्टा नोदरेन ती सूण आमगे धर्मान नोदरेन ती सून न्हू जाय सासमा येताय मुजे बरे कुमसरान सुनयेंगे चार सांगताय सून पाडे फादर सून हांव म्हणटा तूं सून पाडे कित्याक म्हणटा ना फादर तेका मायंड देख शिकोवना तें काजो जायना पयलें 4 वर्स पयलें रावपण अरे केसो माय तूं केसो सास माय तूं काजो जायना पयलें कोर्ट मॅरेज जाल्यार भितर घेता डायरेक्ट सांगता सगळ्या सास मायांक तुगे चेड सांगू ना चेड्यागे पाय सांगू ओ चेड्यागे शापाय सांगू कोर्ट मॅरेज जाल्यार लेगूत तुम सुना भितर घेयना एक दीस येयलें रावलें गेलें ओके मेळों येयलें गेलें कोण काजार कोराय साक्रामेंताचें धूंप घालाय आनी मागीर भितर हाडाय मागीर पाळे म्हणटा पाळे तितून पयलीं आय लिव इन रिलेशनशीप दवरूंक सोदताय आमगे तरणाटी बेंगलोर वयताय शिंगो गोंय सोद मुंबय वयताय बॉम्बे वयताय मुंबय वयताय UK वयताय खूंय वयताय शिंगो थिंग लिव इन रावंक सोदताय एकमेकाक चोवचे सोदताय कोण कितें जेते आतां लिव इन तेंगे घरां हो नाका विडियो कॉल करून चोयाय घर केश दिसत तें बाथरूम कितू वळटो बेड कितू धाकटी विडियो कॉल करून चोयाय तेंच बरें रावपा वचून आज काजरा पयले काजर जात एकल्या कडेन काजरा पयलीं कितू जाणांको लिव इन केलो आहा हे घरांत लिव इन म्हणजे घरांत कितू जाण बाळ्या येवन गेलो आहा लिव इन म्हणजे तें चिंताय हांव चेड्यांकूय सांगता तशेंच चेडवांकूय सांगता मायंड पांचशे दीस हें फकत चेडवां म्हूण तुमगे चेड्याकूय घालाय लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू फादर बाबा लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू बाये लिव इन म्हणटाय तें सारकें न्हू लिव इन म्हणटाय तें ना मोगान भोंवप एक वस्त कोर्टशीप म्हणून आसता केन्नाय पिक्चरां गेलीं केन्नाय बिचीचेर गेलीं केन्नाय थोडो वेळ सारलो एक वस्त एकमेका वळखूंक पूण थिंग आयज एकमेका वळखप जायना थिंग एकमेका भोगप जाता जाय जाण कुमसा जाता फादर आय हॅव सेक्स विथ माय बॉयफ्रेंड आय हॅव सेक्स ना हेड न्हू आय हॅव सेक्स ना when you are trying to get married not so soon father जाल्यार सेक्स बंद कर आतां तोंडार दान दिसती पडटा हांसोंक लागता सेक्स बंद कर ना यू कॅनॉट हॅव सेक्स देर इज नो कॉम्प्रोमायज church never compromises you cannot have sex means cannot have sex before marriage बंद करा हें सगळें चलत तो नाच आनी लिव इन तरी तुमगे भुरगीं रावताय तुम फूल रायट आहा पोतून बाय यो तुगे शिकप बिकप चड जालें यो पोतून यो तुका शिकोवन धाडलें लिव इन करून तूं कामां धाडलो लिव इन करून हें सांगाय तुमगे भुरग्यांक आनी तुमगे चेड्यांक तशेंच चेडवांक दुस्वातेर मुखार या जेन्ना हांव आंकवारपण म्हणटा वर्जिनिटी म्हणटा काजो जाल म्हणटी सेक्स मारपा रायट वय काजो जाल म्हणटी तुमकां रायट आहा सेक्स मारपाचो पूण काजो जातें सेक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन नॉट फॉर युअर रेक्रिएशन काजो जातें सेक्स म्हणटी स्कुलाच्या जल्मा पासत तुमगे मोर्जे न्हू तेका लागोन देवा सांगनाकाय
ओ एकमुका सांगनाका आय चोळ हाय ती चेड्या सांगता नवऱ्या सांगताय बायल आहा ती घोवा सांगता 6 म्हयने म्हाका भुरगें नाका ओ घो सांगता पयलीं 5 वर्सां म्हाका आमकां भुरगीं नाका देव आयकोता आनी कितें म्हणटा सासणाच्या सासणांक तुमकां भुरगीं नाय आमेन मागीर ये इगोजीन धांवताय मागीर ते जात्रा बरे वयताय मागीर एज लादीन कोताय सांतांतनी को मागताय 14वी मिलाग्री कोर मुगे चेड्याक भुरगीं दी मुगे चोडवाक भुरगीं दी तें पयलें सायन देवा आम भुरगीं नाकाय म्हूण देव सासणाच्या सासणां नाका देवागे हात बदलना मागीर वोत्राता मेंत मागीर ही वखदां मागीर हें लेप लायताय आनी कितें कोताय देवान निर्मिलें बंद तेका लागून देवा सांगनाकाय की आम पयलीं 6 म्हयने भुरगीं नाका 6 म्हयने जाल म्हणटरी भुरगीं जाय आयज जाय जाण सेक्स मारतना कोंडोम घेताय आयज जाय जाण सेक्स मारतना त्यो गुडी घेताय पिलाचेर आहाय आनी मागीर गुडी घेताय भुरगीं जाच्या पयलीं भुरगीं जाता तेन्ना बंद केलां अबॉर्ट केल्याय आनी मागीर भुरगीं जाच्या गुडी घेताय केसो हेडू देव बँकर न्हू देवागे दोयाळाय ओ दिश्ट पडटा तेन्ना तुमकां भुरगीं दिवपाची ते ओकल काळे ओकल घालूंक भोंवनाकाय देवान तकली गुंडायली केन्नाय तुमकां चोपना आनी बेसांव घालपाना ह्यो कोर उतां साद्यो दिसताय आमकां कितें जालें रे सेक्स माल्यार मागीर सगळें येता एबॉर्शन येता मनीस रोचनेचो जीव रोचोत तेजे मारप येता व्हड एबॉर्शन म्हणटा ती व्हड क्रीम संवसार मानना जायत तेका लागून आयज आमगे क्रिमिनल लॉज चेंज कोताय तें एबॉर्शन क्रीम न्हू म्हणटाय एबॉर्शन अलावड केलो आहा आमगे देशांत हें पूण देवाच्या नदरेंत एबॉर्शन व्हड क्रीम तें चिंतीचें तेका लागून सांगाय तुमगे भुरग्यांक देव दिता तेन्ना भुरगीं घेयाय मागीर रोणाकाय मागीर म्हणटाय लोकां बरें म्हाका कितू लॉस जाली लॉस कोण निर्मिली आयज सगल्या मुज बराबर आहलो ते फ्रेंडांक आनी भाव भयणांक भुरगीं हाय म्हाका भुरगीं ना कितू उणपण कोण दिलें देवान केलें केन्ना केन्नाय देव निर्मिता तुका भुरगीं नासतना दवरूंक ती देवागे महिमा पूण जायते फावटी आमी भुरगीं नासतना वांजूडपण आनी वांजूडपण दोगांयकूय चोडवाक तशें चेड्याक घोवाक तशें बायलेक वांजड जाल म्हणटकीर बायलेचो गुन्यांव न्हू बायलेनू लॉस भोगोश न्हू बायलेकूय उतर उलोयच न्हू तुमगे चेड्याक उलोयाय दोगांयकूय वांजूडपणाची लॉस उणेंपण हें वांजूडपण तुम मागिलां देवान मागलो ना तेका वांजूडपण हें उतर देवाक ईट आटा कोणाक म्हणच न्हू पूण आज आमी मागताय आमचे कोरण्या वरवीं आमगे मॉडर्न चिंतपा वरवीं आनी मॉडर्न थिंकींग आनी लिविंगा वरवीं मॉडर्न वागणुके वरवीं आमी वांजूडपण मागताय देव दिना वांजूडपण देव फकत म्हणटा सो बीट तुका जाय न्हू तुमकां जाय तशें जावं मुखार या आंकवारपण हें तन्नाटपणां जालें ह्या दिसांनी हांव काजारी जिवितांगे पातकां सांगत आसा मुखार या रांड आहाय तेम कितकोचें विधवा आहाय तेम कितकोचें दादलो तशेंच बायल जायत फावटी हांव काजो जालीं 1 वर्सान 2 वर्सान मुगे घोव मेलो म्हाका सेक्शुअल डिझायर्स ना फादर whom to enjoy father when to enjoy father म्हाका मुगे सॅटिस्फॅक्शन ना रांडपण देवागे हेज्यान येयलां ओ केसलेय कारणां लागून तूं रांड जालो ओ जाली कित्याक आमी दोगांयकूय इन्क्लूड कोता विडो एज वेल एज तो विडोवर देवाचे मोहिमे पासत जियाय आनी तुका तरी दिसता मुगे पॅशन सारके इतुले काजोर जा तेंचे बरा तोंड मारीत भोंवनाका हिंदीन म्हणटाय न्हू मूव मारना तोंड मारीत भोंवनाका हें वन फॉर्म ऑफ प्रॉस्टिट्युशन हें पोरदवारपण पोझोडपण हें धंदेपण बंद कर जाय जाण थोडी बायल सांगताय हांव आजून आंकवार आहा तोरणे कांकाळ फादर तेका लागून हांवें काजारी दादल्या दवरला बरो जोडटो बरी कॅल्कुलेटीव बरो जोड तेका दवरला तो तेगे बायले कांय फाल्त कोना बायले भुरग्यांक सगळ्यांक दिता पूण म्हाका आय ऑल्सो नीड टू एन्जॉय वेन टू एन्जॉय फादर फादरी म्हणटा वेन शी वील एन्जॉय फादर मागीर तेच जाल्यार आतां वेरी हार्श स्टेटमेंट कोता काळजा सार लागतलो काळीज पिंजोत तेश कोन्न जाल्यार गोवागे सिरिसे कितें आहा धंदो उपर कोत न्हू बिजनस स्टार्ट कर एकल्या बरारी कितें एन्जॉय कोता सगळ्यां बरोबर कर एन्जॉय आयज धर्म इतलो आयज आमगे जिवीत इतलो सारकें हलके लेवलाचेर पावलां म्हाका ही हलक्यो वस्तू खोरायेन तुमकां सांगोच पडटाय
कित्याक बोवाळें बाबा कोणाक म्हणटा कोणा सोमना भुरग्या तरी सांगलें बाबा उज्या आत घालनाका बेबी डोंट पूट युअर नायस बेबी ना घातलें एक थापट दिल म्हणल्यार कोटा थिंग घालप न्हू उज्यांत एन्जॉय तरी तुका करूंक जाय काजा जा पोतून हे अफेर कोणाका हे लिव इन दोनाका हे प्रॉस्टिट्युशनान धंद्याच्यो वस्तू कोणाका ही पातकां आनी खोर पातकां जांकां मरण आहा हुंचोय पाद्री हें सोंपेपणी तुम सांगपाना हुंची माद्र तुमकां हें सोंपेपणी सांगपाना आनी पाद्री आनी माद्री सोड आमी सोंपेपणी उलोवच नाय आनी मानून घेवच नाय ही पातकां आंकवारपणाड घो मेलो बायल मेली तुका पोत्तून देव आंकवारपणाचे कुरपेन जेवपा तुका हें दिता पूण आमी आमगे मन फकत एन्जॉयमेंट फादर एन्जॉयमेंट फादर एन्जॉयमेंट फादर जिवीत सगळें एन्जॉयमेंट न्हू जिवीत सगळें एन्जॉयमेंट न्हू जिवीत आम जियेताय ताचे मोहिमे पासत पूण आम तेक मोहिमा दिवपा विसरल्यांत आम फकत आमगे डिजायर सॅटिस्फाय करूंक जाय वी हॅव अ लायफ न्हू तेका लागून जनवार जाले आमी संवसारांत मनजातपणा भाशेन आमी जियेतात हेंच घडटा इंगोडे इगोचे मानून घेवपा जाय गोंय होन तेज्या पाश्ट हांव आयकोता आनी हें जाता लोकांकू तापोवन फायदो ना आम पाद्रींनी आमगेलें निर्मळपण आंकवारपण सांबाळचें माद्रींनी आपणागे निर्मळपण आंकवारपण सांबाळचें मागात निर्मळ आंकवार पाद्री मेळ्ळ्या पुरो म्हूण सगळे पाद्री आंकवार फादर काजराचो साक्रामेंत खूंय जोटाय जोणाय आमी आंकवार पूण उतरान कोर्नीन चिंतनानूय आंकवार जावपाक जाय आमी जायत पाट पाद्रींगे थाळणी पाद्रींग वडे ऑफेंदात जायत हांव पाद्रीचे उलयत पूण मानान रेस्पेदान उलयत बाबा जायत पाद्री म्हज्या सिनियर आहाय जायत पाद्री म्हजे बाराबर आहाय आनी जायत पाद्री आतां जालो तेंच्या सगल्यांक मतीन दोन मानान रेस्पेदान हुस्को पाद्रीपणाचो दोन हांव सांगता लायफ आहा म्हूण आमकां मोज जा करून लायसन्स दिल ना आयज आमगे मोजेचें जिवीत पोत जा पडून इट्यात आमचेर तेका लागून चिंतात आमी कितें न्हेसतां आमगे केंस खूंय पावल्याय आमी कितें घालतां कशें भोंवतां खूंय बसतां खूंय उठ्ठां तें चिंतचें आमकां देवान मोजेक आपयल नाय वय खुशाल आसोंकूच जाय वी शूड हॅव सम जॉयज ऑफ आवर लायफ और सम हॅपिनस पूण नॉट प्लेजर फलगपण न्हू फलगिस्त जायना काय पाद्री न्हू बरे भाशेन मागण्याक वेळ दियात आयज हें सगळें पाद्रीपण आमकां कित्याक दिसता फकत गोंयान न्हू सगळ्या संवसारभर कित्याक जाय पडटा कित्याक मागणी म्हूण जालां पाद्रींगे जिवितां मागणी म्हूण जालां आनी हांव हें खोरायेन सांगता वय मागणी म्हूण जालां आयज तो तेस आमी तूं टायट जाताय आयज तेस केल्या पूण ना एक दीस तेस चुकयता मागीर सदां ती ताळणी सदां चुकोवपाचो एक दीस तेस चुकोवप म्हळ्यार तूं देंवचारागे देराको बुगले पावता आनी देंवचार रावता पाद्रीन सोंप्यांगेच्या माद्रींनी आपली निर्मळपण सांबाळचें आंकवारपण जेवचें आनी तुमकडे सांगता हांव तुमकांय तुम पाद्री कशी वागताय तेन्ना मानान रेस्पेदान वागाय जायत आमगे पाद्री फ्रेंड आहाय मागीर ताका नांवान उल मारूंक लागताय आमी म्हाका तिडोक येता आमगे कोण नांव काळ जाल्यार हांव सदां सांगता म्हाका जल्माळो ते मायक आनी पायक लागून रायट ना म्हाका नांवान उल मारूंक फादर म्हण हांव डायरेक्ट करेक्ट कोता फादर हेस्टन कित्याक देवान म्हाका उडेन केलां आनी मुगे माय पायकोच्या व्हडले मुगे देव आनी सायबीण मागी माय पाय तेका लागून चिंताय पाद्री तरी तुमगे फ्रेंड आहाय आनी ते इतले फ्रेंड जाले की आमगे सार फामील जाले तेंगे आंकवारपण सांबाळपाची जबाबदारी तुमची मुगे एक रॅक्टर आहलोलो तो सदां म्हणटालो आमगे फ्रेंड केसोली आमकां तेसो फ्रेंड जाय जी आम सदां उगडास करलीं बाबा तूं पाद्री हें कितें कोत तें फलगी जिवीत तुका सोमना आनी खरें तें म्हाका मानलें तेणें म्हणलो तें आयज आम गुडी गुडी जावपा सोदताय सगळें आमकां चलता थोडी वस्त गुडी गुडी कोण चलनाय बाबा देवा माननाय जाल्यार तुका केन्नाय मानो जायनाय
दुसरी एक गडणी सांगता आनी एक पाटी हांव सकयल चलोन वयतालो पणजी गोंयचें कूर आसतना सकयल बाजरां वयता हांव एक मोटोर येयली आनी बायल येयली ओ फादर आज तूं काय बरो शर्ट पॅन्ट आहा काय बरो दिसता लोबाकच्या शर्ट पॅन्ट बरें न्हू लोब तितू बंद न्हू शर्ट पॅन्ट बरें ना म्हणे म्हाका अभिमान म्हगे लोबाचो आय एम प्रावड ऑफ माय कॅसक and more than this shirt and pant I will always love to wear my cassock. Oh, I'm sorry father, you should be म्हणे next time don't talk this shit to any priest. Sorry जापाचें तुवें असो गू आनी मूत मुचे पाद्रिको उलय नाका कोडोंकूय जाय आमकां पाद्रिको कितें उलयताय पाद्री एक निर्मळ मनीस ताका मानान उलयाय रेस्पेद दियाय तुमगे कोरण्यांनी आज गोडे आमकां दिसत आम लोकां बराबर लोकां भाशेन जावपा जाय म्हूण आमी चुकल्याय आमी लोकां बराबर आसाय पूण आमी लोक न्हू ताका लागून पयर म्हाका कोण ब्लेसिंगाक घेवन गेलो यूके आसा तो येवन पोतून देंवता एक पांय म्हगे गाडयेन तूं भायर स्वता सांगता फादर आमी पाद्री न्हू ना म्हळें तूं पाद्री न्हू तूं लोकीक पाद्री ते आमीच आमकां मागले तुका मागलो न्हय आयज आम कॉमन प्रिस्टूड म्हूण नाचताय आसोत कॉमन प्रिस्टूड आय रिस्पेक्ट द डॉक्ट्रीन एंड डॉगमा ऑफ द चर्च but ordained priesthood is superior and higher and greater to the common priesthood. Taklan magat. Blessed Conchita, म्हणा भक्तिवन Conchita जेजू ते दिसती पडन सांगले मुगे पाद्री पासत मागाय तुमकां खबर करून दिसताय तुम तांकां पेटोवपा दिसता तांगे जिवीत चोनू पूण तेंचे पासत मागाय कित्याक पाद्री जावन आसा ते who hurt me very intimately हें उत्तर म्हाका लायक जालें त्या आख्या स्टेटमेंटान इंटिमेटली कोणा उजार कोताय गो बायलेच्या सॅक्साक आमी इंटिमेट म्हणटाय इंटिमसी म्हणजे इतलो संबंद सारको इतले लागीं आसूं जाय ते म्हाका ते लागीं आसून ते हर्ट मी इंटिमेटली मागात पाद्री पासत मागात मागोन कितू मागील फादर जायत पाटी उपास कराय कितू जाण उपास करतली पाद्री पासो तूं फ्रायडेज उपास आम विसरले हांव जेन्ना पाद्री जालो वेडनेसडे वॉज माय ऑर्डिनेशन 26 एप्रील 2017 आय स्टील रिमेंबर इट वॉज अ वेडनेसडे फ्रायडे मामीन चोरीस भाजिली हांवें कायलीन तो चोरीस का तोंडाक घालून घास मारूंक गडा आसलो आज फ्रायडे मगे मामी म्हणे मामी म्हणटा हे तूं आनी खंय येयला चोरी फ्रायडे म्हणटा कोरेज्म काबार फ्रायडेचो पास सदांच कोरेज्म तशेंच कोरेज्मा भायर लोक विसरला आनी तूं तरी फ्रायडे उपास कोना दुसरें कितें कोर उर्साची वाट कोर बायबल रिडींग कोर आनी एक तेस कोर परम संस्कारां मेळों वच तें कोण करूंक सोदना आज उपास सोडून दिला पाद्री भाग्यवंत जातले आंकवार रावतले निर्मळ रावतले क्रिस्ती पोरजेच्या उपासा आनी मागण्या वरवीं उपासना भाग्यवंतपण नाच ताका लागून पाद्रीनूय उपास करचो तुमी भाग्यवंत जाच्याक तुमी उपास कराय आमी भाग्यवंत जाच्याक आंकवारपण बो डिफिकल्ट समजोंक जिवंक पूण जिवपाक जाय आमी कित्याक मुगे आमच्या पाद्रींच्या माद्रीच्या तुम लोकांच्या भाग्यवंतपणा वरवीं चर्च भाग्यवंत जाता जायत पाटी सदां कितें हा पातो केल्यारी कितें हा पातो केल्यारी कितें येदवळ चर्च कोसळ्ळी ओय कोसळोता कित्याक तूं पातकी म्हूण हांव भाग्यवंत जाता तेन्ना ती घट जाता चर्च आज उबी आहा आमगे पाद्री माद्री आनी लोक भाग्यवंत आंकवारपण सांबाळटाय म्हूण आंकवारपण सोंडियाय चर्च काबार जातली उबी रावया सुर्गींच्या मोगाळ बापा आतां आमी आमच्यो गोरचो आमची मागणी आमच्या काळख्याचे उतरेक आमी तुजे मुखार आमी दवरता दर एका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पातकाची दर एक ताळणी पयसावून सदांच आपले जिवीत नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया मागणे आयकून घे बापा
पातोक आमकां देवा सोशिल्ली पयस वता आनी आमच्या जिविताचें निर्मळपण बगसायता. तर आमी पातोक पयस करूंक आनी सदांच नितळ निर्मळ जिवीत सांबाळूंक आमकां स्वर्गीच्या बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आकवार मारेन सदांच देवाची कोशी केली आनी देवाक दिल्ल्या उतराक विस्वाशी रावली. मारेची देख घेवंक आमी मारे भाशेन देवाक विस्वाशी रावूंक आनी कसलेच ताळणेक सांपडना जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या बावतिस्मा दिसा उदकान बुडोवून आमकां मूळ पातकांतली नितळ आनी निर्मळ केल्यान तर मारे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेवूंक आनी आमच्या निर्मळ आनी देखीवन जिवितांतल्यान देवाची आपुरबायेची भुरगीं जावंक आमकां तेच देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गींच्या मोगाळ बापा, जे मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां तूं दी आनी सदांच आमी ओतम्यान मोतयेन कुडीन बरी जावंक कुरपेन वाडोवंक आनी एकामेकाच्या आदारा पावूंक तूं आमकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना थोडे वेळा गीत गावयात. स्वीकार तूं खोर आमकां. गोवा कुळ्याचो ताका फळाचो ते जोयता उठो मोगाचो. सोमयादी मोग तुजो उंडान एकवटांचो देविकाना तोसो. आनी कोयो बापा बेतोन दिता तुका मारून तुगे बापा. स्वीकार तूं खोर आमकां. आनी कोयो बापा बेतोन दिता तुका मारून तुगे बापा. स्वीकार तूं खोर आमकां. स्वीकार तूं खोर आमकां. स्वीकार तूं खोर आमकां. म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुतवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भवीत सेवेच्या आदारात सुरवेसपोर मानून घेवं. देव आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या आस्पुतान अवकार मायेतां जोल्म घेतना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूं. अशें आमची बेटुणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दीस सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सरपुतवेदार आनी संस्थाच्या देवा, सौर काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. नित्यांकारी मारयेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटा.
तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगटाव आपल्या अंका कोणाची उडबी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सस्ती प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorvez por tu, non baranzo sorvez por tu. Sorgani sonsat, bolla tuja voi bovan, od sorgi, tu caso izun. Ovi, Poraci na vieta takazui usorgi tu kazui zui ovi बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुंची तेच पुरी ज्या वाण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रोगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशां पासून तें वारू तेलें हें म्हज्या उगडासाक करात Vavarta so good for gotuya. Jesu melo, Jesu ci vonzala. Jesu melo, बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो गुंडो आनी सोडवणुचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेसूची कूड रगो सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा उर्वें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा लुद्ध स्वामी आमच्या गवळी कारभार्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवांस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत वेदार बापा सोर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा परफेक्ट पवित्र तेच भशेन आमी पवित्र जावं जेजून आमकां मागणें शिकयलां तेच मागणें सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त तुजे दोमुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशल प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाच्यानो एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप केले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप केले आमकां शांती आमकां शांती. मोगाच्यानो ओ जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिल्लो.
Jésu, tuye, ot motu tagi mugrauta, ye vigi tuye, ot motu tagi mugrauta, urgi undok Jésu undillo. Amka oslok favon aslom. Amco Jesu jewon zalom. Amce atmik bukik Paulo. Ot motu kaki mugrauta, ye vigi tuye, ot motu kaki mugrauta, surgi jevon Jesu dita. Apli kurmas somor plita. Deva mendro apun zata. Amma munshat kawon dita. Motu kagi mugrauta, ye vigi tuye, ot motu kagi mugrauta, maka devan mana dilog. Gojai todi talon. Sorgi undok Jesu undilok. Otmian gojai todi talon. Motu kagi mugrauta, ye vigi tuye, ot motu kagi mugrauta. सुभागे कुसवून अवकार मायसून ससनाच्या देवा बापाच्या पुताक सांभाळलो तो. प्रार्थुया. कोण म्हणल्या बापा
भगवंत अवकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अवकार मायाची देख घेवन तो तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सोडवणदाराची भक्तीपुणी साखर करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. वेलंकणी सायबिणीक मागणें मोगाळ माये वेलंकणी सायबिणी वेलंकणी सायबिणी बाळका जेजूक हातान धरून तूं दोरया तोडीक उबी आसाय व्हडा बाबार्थान हे इगोर्जेन असलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता दुदाक ताणिल्ल्या भुरग्याक तुवें दूद मागून दिवन ओसोऱ्यांनी आयदान भरून दूद व्हांवता तशें केलें तशेंच हांगा एक उठलेल्या बाबार्थ्याचे जिवीत आनी मन खुशालकायेन आनी संतोशान भरून वावाशें कोर ही आमची भाव भयणां कश्ट वता तेन्ना ओ निराशी जाता तेन्ना तांकां तुजी गोठाय दी सोलूंक जायना त्या भुरग्याक तुवें मिलाग्रिनी सोलोंक शक्ती दिली तशेंच ह्या आमच्या भाव भयणांक जेन्ना ती निराशी जातात वो कश्टांच्या भारान चेपता तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड वादोळाक सांपडलेल्या पोर्तुगीज तारवट्यांक जोशें तुवें सांबाळले तेच पुरी ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयणां जिविताच्या वादोळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चपक्यांतले वाटाय तांच्या जिवितान गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखांची लारां उप्रासतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राग कृपेच्या सगोरा वेलंकणी माये तुज्या कृपेच्या देण्याने आमकां बोर आमच्या संगात राव आनी आमकां आशिर्वादीत कोर वेलंकणी सायबीण माये आनी ती सोपूत आमचो सोमेन जेजू क्रिस्त तुमचेर आपलो हात विस्तारून तुमकां सगळ्या कुडी आनी ओत्मीक पिड्यांतली निवारू सायबिणीचे विनवणेन बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद दिवं आनी सदां काल तुमचे सोबे रावूं आमेन. उसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. सांजे आमी 4 तावन 7 वरां पर्यंत कुमसार आसात आनी कोणाकी कितें डोनेशन दिवपा आसा आवे मारया थिंगा तुमी तुमचें डोनेशन दिवचें सगळ्यांक देव बरें करूं. शेवटाक गायन करयात माये खेदेन तुजें नांव. Wakanta tuka sogloga Aisami magogaya Maikal tuche besa Velakani saibini Ais tuja paya sori Viswasaradawami Mai ai kamchi magni Velakani saibini Ais tuja paya sori
இன்னும் ஒரு 2 மணித்துளிகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. எல்லாரும் அமைதியில் ஜெபித்து கொண்டே இருங்கள். ஆவே மரியா என்ற பாடல் பாடப்படும். அப்போ உங்களுடைய வலது கைகளை உயர்த்தி அன்னையை போற்றி புகழுங்கள். உங்களுக்குள்ள யாரும் பேச வேண்டாம். பேசுவதற்கு எவ்வளவோ நேரம் இருக்கிறது. கொடியேற்ற முடிந்த பிறகு நீங்கள் உட்காந்து பேசுங்க, நின்றுக்கிட்டே பேசுங்க, ஓடிக்கிட்டே பேசுங்க, ஆடிக்கிட்டே பேசுங்க. நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டு ஜெபிப்பதற்கு ஏற்ற நேரம் இது. எனவே எல்லாரும் ஜெபித்து கொண்டே இருங்க, யாரும் பேச வேண்டாம். தந்தை மகன் தூயாவியின் பெயராலே ஆமென். இப்பொழுது தமிழில் அருள்நிறை மரியே ஜெபிக்கப்படுகிறது. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். உங்களது வலது கைகள் அன்னையை போற்றி புகழுங்கள். ஆங்கிலத்தில் English. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In Marathi. Sorry, in Hindi. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। உங்களது வலது கைகள் அமர்ந்திருக்கவங்களாம் in Kannada. ನಮೋ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಆವೆ 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 ಮರಿಯಾ, ಆವೆ 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 ಮರಿಯಾ. In Telugu. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భ ఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత,
పాపాత్మమైన నిన్ను మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ఆవే 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 மரியா. உங்களது வலது கைகளை in Marathi. नमो कृपा पूर्ण मरे, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरे, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. आवे 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 Maria. Ave 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 Maria. In Konkani. नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस तुझे तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. बघिती मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आवे 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 Maria. Ave 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 Maria. In Punjabi. ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯੀਸ਼ੂ. ਐਜ਼ਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ. ਆਮੀਨ. Ave 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 Maria. Ave 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 Maria. In Bengali. পুনা মারিয়া প্রসাদ পুণ্যা প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারীকুলে ধন্য, মা তোমার গর্ভের ফল যিশু ধন্য। হে পুণ্যময় মারিয়া, ঈশ্বরের জননী, আমরা পাপী, এখন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমেন। Ave Ave Maria. Ave 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 Maria. Portuguese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benedita sois vos entre as mulheres e benedito é fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Ave Kindly raise up your right Ave Maria. Ave 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 Maria. In Gujarati. પ્રણામ મારિયા, કૃપાથી પૂર્ણ, પ્રભુ તારી સાથે છે. ભાગ્યવંત તું સ્ત્રીઓમાં અને ભાગ્યવંત તારા ઉદરનું ફળ ઈસુ. हे पवित्र मारिया, परमेश्वરની માં, અમ પાપની વાસ્તે વિનંતી કર, હમણાં ને અમારા મોતની વખતે. આમેન. Ave 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 Maria.
Maria. In Arabic. Assalamualaikum ya Miriam, ya muntaliyat ni'matan arrabumaki, mubarakat antifi nisa, ya mubarak samrat bitniki, sayyidina Iswa el Mesiah, ya idisa Miriam, ya walidat Allah, salili ajlina nahnu ata al anwafi saat mautina amin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In Hebrew. Shalom lak Miriam Milayat, Hak Hasid Adonai Imak, Berucha at Benashim, U Baruch Peri Bitnek Ishua. Miriam ka edosha em elahino, itpalit bi adino, a chotino, ata wishak motino, amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In East Indians. परमेश्वर तुला राखो मरिये कुरपेन भरलेली स्वामी तुशी हाय तू भाग्यवान आस्तुर्या मनी आणि भाग्यवान फल तुझे उदरीचं जेजूस संता मरिये परमेश्वराचे माये आम्हा पाप्या करिता विनंती कर आता आणि आमचे मरणाचे वेळे आमेन. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In Latin. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. அன்னையில் அன்பார்ந்தவர்களே, தொடர்ந்து அமைதியிலே ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். உங்களுடைய எண்ணங்கள், இயக்கங்கள், கண்ணீர்கள், கவலைகள், விண்ணப்பங்கள், வேண்டுதல்கள் அத்தனையும் அன்னையிடத்தில் இழுத்துச் சொல்லி அந்த கொடியானது மெல்ல மெல்ல மேலே செல்வது போல உங்களுடைய விண்ணப்பங்களும் வேண்டுதல்களும் விண்ணகம் நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். கொடியேற்றம் நடைபெறுகின்ற பொழுது யாரும் காசுகளை வாரி இறைக்க வேண்டாம். அது நேர்ச்சை செயல் அல்ல. ஒருவேளை அப்படி நீங்கள் நேர்ச்சை வைத்திருந்தால் அங்கே மரியாயின் சேனையாளர்கள் காணிக்கை தட்டெடுத்து வருவார்கள். அதிலே உங்களுடைய காணிக்கைகளை இடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். அன்னையில் அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றும் பெரிய தேரானது பவனியாக எடுத்து வரப்படும். அந்த பெரிய தேரினை தூக்க வலிமை உள்ளவர்களுக்கான தேர்வு மாலை 4 மணிக்கு சப்பரக்கோட்டைக்கு முன்பாக நடைபெறும். அதிலே கலந்து கொள்ள விரும்புகின்றவர்கள் 4 மணிக்கு முன்பாகவே சப்பரக்கோட்டைக்கு வருமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Dear pilgrims, today also the big car will be taken in procession. Those who like to carry the big car are requested to come to the car shed before 4 p.m. for selection. கொடியேற்றம் முடிந்த பிறகு 12:15 மணிக்கு பேராலயத்தின் கீழ்கோவிலில் தமிழில் திருப்பலியானது ஒப்புக் கொடுக்கப்படும். Soon after the flock hoisting, that is at 12:15 p.m. Mass in Tamil will be offered in the lower basilica. After the flock hoisting, while moving in the crowd, kindly take care of your belongings. Thieves are roaming around in all the places.
கூட்டத்திலே கொடியேற்றம் முடிந்த பிறகு கலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். திருடர்கள் எல்லா இடங்களிலும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாவுக்கு தூதுரைத்தார். மரியா தூய ஆவியாரால் கருத்தரித்தார். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை, உமது சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். வாக்கு மனிதரானார், நம்மிடையே குடிகொண்டார். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பெறும்படியாக இறைவனின் தூய அன்னையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் திருமகன் மனிதரானதை உம்முடைய வானதூதர் வழியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அவருடைய பாடுகளினாலும் இறப்பினாலும் நாங்கள் உயிர்ப்பின் மாட்சி பெற உமது அருளை பொழிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே, உமது அடைக்கலமாக ஓடி வந்து உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறந்து உம்முடைய மன்றாட்டுக்களின் உதவியை கேட்ட ஒருவனாகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகத்தில் சொல்ல கேள்விப்பட்டதில்லை என்று நினைத்தருளும். கண்ணியருடைய ராக்கினியான கன்னிகையே, தயையுள்ள தாயே, இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு உமது திருப்பாதத்தை அண்டி வருகிறோம். பெருமூச்செறிந்தழுது பாவியாகிய நாங்கள் உமது தயாளத்துக்கு காத்து கொண்டு உமது சமூகத்திலே நிற்கிறோம். அவதரித்த வார்த்தையின் தாயே, எங்கள் மன்றாட்டை புறக்கணியாமல் தயாபரியாய் கேட்டு தந்தருளும். ஆமென்.
உற்பவத்தில் மாசற்றவரான பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். மீட்பின் பயனை உலக மாந்தருக்கு அடைந்து தரும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அண்டினோர் அனைவரையும் ஆதரிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வியாதிக்காரருடைய வினை அகற்றுகிற பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். உம்மை நம்பினவர்களை ஒருபோதும் கைவிடாத பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். வேளாங்கண்ணி உமது திருத்தலமாக தெரிந்தெடுத்து அருள் வளம் பொழிந்து எண்ணிறந்த புதுமைகளை புரிந்து ஆன்ம உடல் நலமளிக்கும் பரிசுத்த ஆரோக்கிய மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled your protection, implored your help, and sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy, hear and answer us. Amen. Our Lady of Health, Velankani, pray for us. Our Lady of Health, Velankani, Pray for India. Our Lady of Health, Velankani, Pray for the peace in the world. இப்பொழுது அன்னையின் திருக்கொடியானது புனிதம் செய்யப்படுகிறது. Now the priest blesses the flag. Let's all pray in silence. தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமென். ஆண்டவருடைய பேராலே நமக்கு உதவி உண்டு. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவர் அவரே. The Lord be with you and with your spirit. ஜெபிப்போமாக. இறைவா, மக்கள் தங்கள் பாதுகாவலியான புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருநாளை கொண்டாட தயார் செய்திருக்கும் இக்கொடியை ஆசிர்வதித்து புனிதப்படுத்தியருடும். இக்கொடி உயரே ஏற்றப்படுவது போல இவர்களுடைய உள்ளங்களும் விண்ணகம் நோக்கி உயர்த்தப்படுவனவாக. இந்நவநாட்களில் இக்கொடியை காண்போர் அனைவரும் தங்கள் தாயாகிய புனித ஆரோக்கிய மாதாவை தங்களுடைய பாதுகாவலியாக நினைவு கூர்ந்து அவர்தம் முன்மாதிரியை பின்பற்றி உமக்கு உகந்தவர்கள் ஆவார்களாக. May our Lady of Health shower on all those who have gathered here her choicest blessing through her powerful intercession. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.
கொடியேற்றம் அருமையாக நடந்தேறியது. ஆண்டவருக்கும் அன்னை மரிக்கும் நன்றி சொல்வோம். அத்தோடு உதவிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அன்பார்ந்தவர்களே, கூட்டத்திலே கலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பொருட்களுக்கு நீங்கள் தான் பாதுகாப்பு. தொடர்ந்து அப்படியே போய்கிட்டே இருங்க. ஆரோக்கியத்தாயே அன்னையே